गजाल सांगता. एक म्हणजे 1,16,000 लोक आसा. अंदूच्यान आमी आधार कार्ड कंपल्सरी 1 एप्रिलच्यान चालू जातलें. सादारण 3 म्हयन्याच्या पिरियडा भितर प्रत्येकान आधार कार्ड दिवचें पडटलें. म्हणजे डुप्लिकेशन आहा तें लगेच कळपाक लागतलें. ताज्या बरोबर लायव्ह सर्टिफिकेटूय दर वर्साक एकदां जशें पेन्शनरांक दिवचें पडटा तशें आतां दिवचें पडटलें. आनी तिसरी गजाल जी आसा ती विडींग आउट ऑफ बोगस ऑर फ्रॉडुलंट एप्लिकंट. मेल्ले बोगस आनी फ्रॉडुलंट एप्लिकंट हाजे काडपाची सर्वे चालू आहा. नॉर्थ गोंयान जाला. सादारण 12,000 लोक आमकां सांपडले की जे मेल्या तरी, मायग्रेट जाल्या खंय तरी, किंवा तांचे एड्रेसूच सापडना. आतां हातूंत भितर अशें आसूंक शकता ह्या 12,000 1-2,000 अशें आसूंक शकता की ते आसात खंय तरी धुवे कडेन किंवा चल्या कडेन वचून रावता आसूंक शकता, किंवा एकदां शेजाऱ्याचें कोत्रपण आसत जाल्यार शेजारी सर्वेयराक इन्फॉर्मेशन दिता तो मेलो म्हणून. खबर आसा म्हाका. म्हणून आमी कितें केलां, तांकां सगळ्यांक लेटरां धाडल्या. तो प्रश्न वतलो. एकदां लायव्ह सर्टिफिकेट मागलें की तो प्रश्न वतलो. हळू करून तें बायोमेट्रिक्सूय करपाची आमची इच्छा आसा. पण संख्या मोठी आसा. कमीत कमी लोकांक त्रास जावंक जाय हो धरून आमी केल्या. पण एक गजाल सांगता की पयशे सगळ्यांचे, जांकां क्वेश्चन मार्क ना अशे सगळ्यांचे पयशे मार्च म्हयन्या पर्यंत अप टू डेट सगळ्यांचे रिलीज जाल्ल्या. पूण व्हिडिओंतल्यान किंवा तुमी खंयचे जो मनीस धाडटा ताका इन्फॉर्म अश्यो खुबश्यो केसी आसा की तो मेला म्हणून सांगल्या. म्हणजे हेचो अर्थ असो की तुम्ही जो तुमच्या सोशल वेलफेराचो मनीस धाडटा तो तेज्या घरा पर्यंत पावना, म्हणजे तो सारकी सर्वे करिना. पावता तो. घर बी एकदां लॉक आसता किंवा कितें तरेतरेच्यो गजाली आसता. प्रत्येक मनशाक खंय चॅक करतलो. पण एक म्हणून जाय ती सांगता, शेजाऱ्या बरोबर नातें बरें आसूंक जाय म्हणून आमी जे परते सांगता तें कारण तें न्ही. काही वेळार ताका थोडें इन्फॉर्मेशन बरोबर दिना आनी ताका 3-3, 4-5 फावटी मारची पडटात आनी ताका शक्य जातलें तो इन्फॉर्मेशन हाडटा. फुडलो प्रश्न श्री विजय सरदेसाय. Speaker sir, be permitted to start LQ number 2A. तर छापील ह्याच्याप्रमाणे. Speaker sir, the issue of the closure of the higher secondary section of the Chogle College keeps coming up in the house because the management continues in its attempts to try to shut the higher secondary section, which incidentally is the oldest educational institution in Goa. And people opposed to this try to resist this. Now the latest attempt has been done on the 27th of February 2013 with the Chogule Education Society seeking permission from the government within 7 days. And if this permission is not given in 7 days, then the Chogle Education Society writes that it will be deemed to have been given. Now this itself has been negated by the Director of Education in his letter. Now, the letter that the government replied to the Chogle Education Society was on the 8th of March 2013, more than 7 days as demanded by the Chogle Education Society. Now, there was a last portion of my question, which is now relevant, but which was deleted perhaps, that in view of the fact that the Chogle Education Society has repeatedly requested the government to allow it to close the higher secondary section of the Chogle College, and the fact that it is surreptitiously spreading rumors of the closure even on its website, does the government envisage any mischief on the part of the management to prevent or to minimize new admissions this year? Does the government have any information about similar attempts last year? Does the government intend to investigate or take any action? All this comes in one supplementary. This is one part. Sir, Speaker sir, there is a sub-question regarding the strength of the higher secondary, in which the strength of the higher secondary in 2012-13 has been conveniently not furnished. Speaker sir, I have found out, because the educational institution is located in my constituency, in 2013, which is this academic year, the standard 11th art students were 58 as against 108 last year. Science was 137 as against 215 last year. When this same issue came up in the House last time, the Chief Minister attributed it perhaps to smell emanating from Sosado. Now that the
garbage treatment plant is functional, this excuse cannot be given. However, the steep drop in admissions is because of efforts of the management to discourage admissions by spreading rumors that the students may have to shift to other colleges. Delay of the opening of the portal, online portal, because this is done by the internet. I would like to know what action the government would take to prevent this occurrence this year. Because सध्या विषय हायकोर्टान पावला म्हज्या म्हायती प्रमाणे त्यामुळे सगळ्यो हांव गजालीचे उत्तरां आतां दीत धरतू जाल्यार म्हज्या हायकोर्टान चौगुलेच्या मॅनेजमेंटाच्या अर्जाक उत्तर दिवपाक लिमिटेशन येवंक शकता पण हांव इतलेंच एश्युरन्स दिता की ते बंद जावंक दिवचें ना. स्पीकर सर, हांव चीफ मिनिस्टराचे उतराचेर डावट घेना कित्याक तांणी जे भशेन रिप्लाय दिल्या दोन डायरेक्टर एज्युकेशनान इट हॅज बीन कन्सिस्टंट विथ वॉट ही इज सेईंग. हावेवर हातून एक फॅक्टर असो आहा की ऑनलायन पोर्टलाचेर एक मिस्चीफ खेळप ती तांच्या हातान ना पूण somebody has to prevent it because the result of this mischief is obviously seen. It is 50% reduction जायत आहा. हाजेर सरकार प्रिव्हेंटीव एक्शन कितें तरी घेवची पडटली and I am sure this does not interfere with the High Court. This is not a matter that is sub judice. I am only asking about creating misapprehension in the minds of the people through the internet. आणि हातूनच ते reduce जातात. ते कशें तुमी चॅक करतले? म्हाका दिसना हातून हायकोर्टाचे भितर कितें मिक्स आहा म्हणून. हायकोर्टाचे मिक्स ना. हायकोर्टान तांच्यांनी केस घाल्ली आसा. आमी स्पीकर सर खंयचेय क्लास बंद करून दिवपाचो अधिकार सेक्शन 32 एज्युकेशन एक्टा अंडर डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचो आसता. तो चीफ मिनिस्टराचो ना, एज्युकेशन मिनिस्टराचोय ना. त्यामुळे एज्युकेशन मिनिस्टर कितें सांगलें सुद्दां जाल्यार ताका अर्थ कांय उरना. पण म्हाका दिसता डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन इज व्हेरी क्लियर ऑन 8(3) has said that there is no additional substance which has come before us by which we should give you the permission. Therefore, permission is denied. Against this order, he has gone to the High Court. So I would request the member that he can raise the issue at IJU's as a hearing. I don't want to prejudice by making statement which may have an impact in the High Court. You can raise the issue during 24th or some April when the education demands are there. That time I should be in better position to reply. By that time High Court agency. कारण म्हाकाय ब्रिफींग घेवपाक येवन ना. एजी कडच्यान म्हाका ब्रिफींग घेवंक येवन ना की कितें हायकोर्टान ताणें एक्झॅक्टली घाला कारण आयजूच आसा म्हणून म्हाका कळ्ळां. स्पीकर सर, पण ते बंद करूंक दिना आमी. तांकां चलोवपाची इच्छा नासली जाल्यार सरकार चलोवंक शकता. हय, दॅट इज वॉट. लेट द गव्हर्मेंट कम फर्म ऑन दीस की चौगुले एज्युकेशन सोसायटी जर चलयना सरकारान चलोवचें. वी विल कम फर्म इन द कोर्ट. सिन्स ही हॅज गॉन टू द कोर्ट, वी विल टेल द कोर्ट अवर फर्म स्टँड and then I will explain it. एकूच आतां नवें एकेडमीक इयर सुरवात जावपाचें हें आसा म्हणून there is an urgency. आनी कितें जाता ते पडटे doing that. I will bring the urgency to the notice of learned AG so that he can get the matter disposed of on a fast priority. पुढला प्रश्न श्री प्रमोद सावंत. Speaker sir, I may permit to ask the question 3A. Answer is as per cycle style. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यान उत्तर दिल्लें आसा व्हेजिटेबल वेंडर स्कीम इन फोर्स आसा काय म्हटल्यार हय म्हटलां तेंच्यांनी. त्याच बरोबर आतां पर्यंत तेंच्यांनी सँक्शन केल्ली एप्लिकेशन्स जी आहा ती 10,917. म्हाज्या मते स्पीकर सर म्हाका दिसता जर 10,917 जाणांक ही जर स्कीम आतां मेळ्ळ्या जाल्यार जवळपास गोंयांत भाजी विकपी इतके लोक आसात आनी गोंयांत जर भाजी विकपी 10,917 जाण आसात जाल्यार नक्कीच भाजी लायता आनी नक्कीच इतके लोक जर भाजी लायता आसत जाल्यार आमकां बेळगांव आनी हांगासल्यान भाजी हाडची पडची ना. मागीर ती कित्याक पडटा म्हाका प्रश्न पडटा की 10,917 कारण माननीय उपमुख्यमंत्री म्हाका बरेचशे फावटी सांगता दोतोर म्हणटा पळय आमी सगळे भायल्यान डिपेंडंट आसा. आमची भाजी भायल्यान येता, आमचें दूद भायल्यान येता, आमकां मीठ भायल्यान येता, सगळे आमी भायरसून डिपेंड आसा. आनी इतके सगळे आसतना आमचो म्हाका उत्तर मेळ्ळें पळय 10,917 जाणांक भाजी गोंयानूच लायता आनी आमचे हॉर्टिकल्चरचेर तर दिसान दीस थंय डिमांड वाडत आसा. हो ताळमेळ खंय तरी बसना. खंयची नक्की खंयची पावभाजी ती कळना म्हाका. त्या खातीर कारण इतक्या जाणांक जर आमी त्या स्किमीचो बेनिफीट दिता आसत
जाल्यार खरेंच गोंयकारांक बरी भाजी मेळपाक जाय त्या स्किमीन कितें तरी पळोवपा जाय खरेंच दिता काय तुमी पयशे अशेच वाटीत आसा हा न्ही कितें तरी वेजिटेबल वेंडर काय आतां माननीय मंत्री म्हणटा परत फ्लावर वेंडर आसा कोण म्हणटा आनी कसले वेंडर आसात कसले वेंडर हे कळपाक जाय प्रश्न विचारात हय सांगचे माननीय मंत्र्यांनी कितले म्हणजे तांकां 10,917 केसीस सँक्शन जाल्ले आसात ही सगळी आतांची गजाल न्ही फाटली गजाल फाटले सरकार अशेंच दिताले तर न्ही पूण ते दिता आसतना हितून कोण कोण इन्वॉल्व आसा तें आमकां खबर ना पूण म्हजे म्हायती प्रमाणे पंचायतींतल्यान तांकां त्यो सोपा टॅक्स म्युन्सिपाल्टींतल्यान सोपा टॅक्स आनी म्हाका याद जाता जेन्ना ओपोजिशन आशिल्लो हांवें एक प्रश्न विचारलेलो आनी त्या वेळार म्युन्सिपाल्टीचे लोक हारलेले ते कशे दितात तें आमकां खबर ना पूण ते दिले उपरांत गव्हर्मेंट सँक्शन करता तांणी ज्यो पळय सोपा टॅक्स तांकां फारीक केला आतां ल्हान जाग्यार आनी इतले 10,000 लोक कशे बसले म्हाका खबर ना आनी अंदूच्यान आमी हे बजेटांत ती काडून उडयल्ले आसा आनी कोणाले उरले जायत जाल्यार ते बरोबर स्क्रुटिनी करून आमी दितले चॅक करतले माननीय मंत्री तुम्ही पयलींच काडून उडयला ना जाल्यार लोक म्हणटलो हांवें प्रश्न विचारलो आनी काडून उडयली स्कीम थोडेशे क्लॅरिफाय करात हे बजेटाक ते ना आनी आतां फाटले दिला ते जाले हय हांव भिना परत लोकांक कितें मेळटा ते ना जातले एकच प्रश्न आसा मायकल लोबो वेजिटेबल वेंडर स्कीम एकूच मिनिट स्कीम तुम्ही कंटिन्यू आसा येस म्हटलेले आसा न्ही स्कीम बजेट पयर जालें न्ही 18 तारखेक तूं पयलीं तुगे प्रश्न हो म्हणजे तुम्ही ह्या बजेटान ताका प्रोविजन करूंक ना हे बजेटान प्रोविजन ना आनी कोणी उरले जाल्यार ते सुद्दां आमी बरोबर चॅक करतले क्लॅरिफिकेशन करात स्पीकर सर गैरसमज जावंक जायना vegetable vendor scheme is a very unique scheme. I would request our honorable minister not to stop it because it is to discourage the outsiders to sell vegetables. It is promotion for our local people to sell. Speaker sir, I would... स्पीकर सर हांव फक्त सांगूंक सोदतां 10,917 पळय आंकडो सांगता तो पोरूच्या वर्साचो आंकडो आसा अजून पर्यंत 31,296 लोकांनी ताचो फायदो घेतला आनी सरकारान 15.64 कोटी हे केल्या 31,000 भाजी वेंडर्स आसा काय कितें 31,296 प्लस 10,917 म्हणजे 41 गोंयान भाजेकार आसा कितले नाही इतले लोक ह्या धंद्यान आसणे शक्य ना त्यामुळे म्हाका दिसता आमी इतल्यो सोशल वेलफेअर स्किमी आसा कोण खरोच अडचणीत जाल ताका तूं खंयच्याय दुसऱ्या हातूंतल्यान मदत कर ह्या स्किमीचो सगळो बट्ट्याबोळ जाल्लो आसा ही स्कीम मिसयूज जाता इट कॅनॉट बी कंटिन्यू स्पीकर सर माझे एकूच genuine people should be given this scheme because it is to encourage the local people to sell vegetables. Speaker So sir this scheme should be taken care by the department after physically verifying who is actually selling the vegetables, and this scheme should be continued as the scheme beneficiary gets only once. The money is given only once, Speaker sir. It is like that. It is only once. But then how 41,000, 42,000 people are there? Are there 42,000 vendors in Goa selling vegetables and flowers? Maybe the inquiry was not done and they have just applied for the scheme. प्रत्येकाक मेळून गेले मरे न्ही ही स्कीम जी आसा ही आतां ड्रॉप जाल्ली आसा बजेट जाल्लें आसा आनी त्या मुखार हे स्किमीचे उलोवन कांय फायदो ना नाजाल्यार फाटली सगळे वस्तू गेले जाल्यार कितलेशे लोक अडचणी पडटले आतां कितें उपयोग आसा ते तुमचे वेळार जाल्लें सगळें It is a humble request that this scheme should continue and instead of giving 5,000, the government should give 10,000 for genuine people who are selling. He can raise the issue in the demands. What he is demanding is a demand issue and not pertaining to the question. हिंगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे कोण कंप्लेन करता तेंगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयली इन्क्वायरी जायनी ते